गोंयान सगळ्यान व्हडलो पुतळो हांगर उबारलो आणि तुम्ही पुढाकार घेतला, कितें सांगूंक सोदता? खरेंच आयज आनंदाचो दीस आणि खरें बरें दिसता की आयज आमचे SC भाव आहात त्यांची मागणी जी आसली ती आमी पूर्ण केल्ली आसा. चोपड्या सर्कलाचेर सगळ्यान व्हडलो गोंयान सगळ्यान व्हडलो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतळो हांगासर स्थापन केल्ले आहात. पूजन तेंचें जाल्लें आहात आणि म्हाका दिसता की ह्यो म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकराचे विचार घेवन सगळ्यांनी फुडें वचपाची गरज आहा. त्याच विचारा प्रमाणे आमी फुडें सरल्यात आणि सगळे आमचे SC भाव भयणां आसात तांकां एक म्हणजे तेंची खूब इच्छा आसली आणि तांकां खंय तरी दिसतालें हें खरें जावचें ना म्हणून, म्हणजे सक्सेस मेळचो ना हो खरें सत्य जावचें ना अशें दिसतालें. पूण जेन्ना पयले दीस येयलेले तेन्ना तांकां एश्युरन्स दिल्ले तुमकां जे उतर दिता ते पाळटले आणि त्या प्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती आसतली 14 एप्रिलाक त्या दिसा ह्यो स्थापन करतले. ह्यो रोड चोपडे ब्रिज टू मांद्रे जुनसवाड्या तितल्या मेरेन फर्स्ट फेज आहा. ऑलरेडी सगळो प्रोसेस चालू जाल्लो आहा आणि ह्या 2 दिसांनी रिपेरिंगाचें काम सुरवात जातलें. तेतून हे सगळें ब्युटिफिकेशन घेतलां, म्हणजे हांगाच्यान जुनचे मेरेन जे आमकां एरियाज मेळटा ते ब्युटिफाय करतले. तशेंच हे आतां डिवायडर दिसतात हे सगळे क्लीन करून नवीन प्रकारे म्हणजे एक ब्युटिफिकेशन एक वेगळ्या पद्दतीन घेतला. सो एंट्रन्साक तुका व्हडली एक गेट दिसतली. सो वेलकम टू मांद्रे म्हणून अशे बोर्डिंग्स आसतले, विशीज आसतले. सो ह्या प्रकारे आमी ऑलरेडी डिझायन केल्ले आर्किटेक्टान आणि काम सगळें कंप्लीट जाल्लें. आतां फक्त आमी रावल्या हॉट मिक्सिंग बाय ह्या 15 दिसांनी हे हॉट मिक्सिंग स्टार्ट जातलें. हॉट मिक्सिंग जाल्या उपरांत ब्युटिफिकेशन स्टार्ट जातलें. ती वर्साच्या वर्सा आमचे सगळे जाण ह्यो बाबासाहेब आंबेडकर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आसात ह्यो फक्त SC भावांचोच न्हू, ह्यो सगळ्या समाजाचो हे लक्षात धरूंक जाय. कित्याक सगळ्यांक मान दिला, सन्मान दिला. आयज आमी आमदार सुद्दां जावंक पावले ते तेंच्या संविधाना खातीर जाले. आयज महिलांक रिजर्वेशन जावं किंवा तांकां घरांतल्यान भायर त्या टायमार महिला घरांतल्यान भायर काडपाक म्हणजे भायर सरपाक भियाताली. आयज तेंच्या खातीर आयज महिला भायर सरतात. हे आमी सगळे विचार करूंक जाय आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्यो सगळ्यांचो नेतो आणि सगळ्यांचो आदर्श जाल्लो आहा आणि तांकां त्याच पद्दतीन आमी मानूंक जाय. भाई आता हांगासर आंबेडकरांचो पुतळो उबारला. हे सर्कल पयलीं चोपडे सर्कल म्हणून आशिल्लें, आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्कल अशें नामकरण करपाचो कितें विचार आहा? पळय ह्यो सर्कल आहा हे हांगासर आमी बाबासाहेब आंबेडकराचो ह्यो पुतळो स्थापन केल्लो आसा. परत आतां परशुरामाचो पुतळो एंट्रन्साक स्थापन केल्लो आहा. सो ह्यो विशय आहा तो मदीं खंय तरी हाडपाक जाय आणि मदले वेगळेच नांव आसतले पूण हे मार्गाक वेगळें नांव येतलें. ते सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान स्थानिकांक गांववाल्यांक तांकां सगळ्यांक घेवन हे विचारतात. येस, थँक्यू. तसेच आमच्या मध्ये उपस्थित असतात आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 135व्या जयंती दिना निमित्तान हांव संपूर्ण गोंयच्या लोकांक आणि मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक ह्या आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. आणि हो जो भव्य दिवो पुतळो ह्या चोपड्या सर्कलाचेर मांद्रे मतदारसंघाचे धडाडीचे कर्तृत्ववान असे आमदार बाप जितभाई आरोलकर आणि आपल्या शब्दाक मान दिवन हांगर बसयलो त्याबद्दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा विकास समितीचे सगळे पदाधिकाऱ्यांच्या वतीन हांव तेंचे अभिनंदन करता. आणि त्याचबरोबर ह्या पुतळ्याची अशी भव्य अशी खासियत आसा की आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचो पुतळे अख्ख्या गोंयान आसात, परंतु मांद्रे मतदारसंघात आणि पेडणे तालुक्यातील मांद्रे मतदारसंघात असो एकमेव असो 14 फुटाचो जो पुतळो ह्या मांद्रे मतदारसंघात बसता. हाचो संपूर्ण श्रेय आमदार बापजी आरोलकर भाईक जाता. आणि म्हणून आम्ही हांगर सगळे परत एकदा की बाबासाहेब ह्या देशाचो आताच भाईन म्हटला की एक योगायोग असो आसा की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ SC समाजाचे नेते जावंक शकनात. बाबासाहेबांनी ह्या देशाक जेन्ना घटना दिली त्यावेळेला बाबासाहेब या देशाच्या भारतीय नागरिकांचो नेतो जाल्लो आसा. आणि म्हणून आमची सगळ्या लोकांक पेडणे तालुक्याच्या आणि मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक एक विनंती आसा की फुडली जेव्हा बाबासाहेबांची आंबेडकर जयंती ह्या ठिकाणी जातली तेव्हा सगळ्यांनी या सगळ्या लोकांनी या जयंतीक उपस्थित रावचे. आजच्या या पुतळ्याक त्रैलोक्य बौद्ध महासंघाचे जे सगळे धम्मचारी या ठिकाणी येले आणि बुंदवंदना घेतली त्या सगळ्या धम्मचारींचे हांव मनापासून स्वागत करता आणि तांकां धन्यवाद दिता. पुन्हा एकदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचो भव्य दिव्य असो पुतळो
अजितभाई आरोलकरांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी शब्द तिथं मानलो, त्याबद्दल परत एकदा भाई तुझे मनापासून स्वागत आणि धन्यवाद. भाई तुम आगे बढ़ो, भाई तुम आगे बढ़ो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय घटनाकाराचा, भारतीय घटनाकाराचा, भारतीय लोकशाहीचा. धन्यवाद. तुम्ही पळतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.